एक गजाल जी इलेक्शन जातकीर इमिजिएटली बीजेपी कडच्यान स्टेटमेंट आयले की तुमकां चर्चीचो भरपूर आदार मेळ्ळो आणि ताका लागून तुगेलें हें इलेक्शन तुमच्या फावरात गेलें म्हण हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? सी यू हॅव टू बी ग्रेसफूल इन एक्सेप्टिंग डिफीट. ते म्हाका दिसता बीजेपीचें देर इज दॅट लॅक ऑफ ग्रेस. पळय तांचे कडेन मनी पावर आशिल्लो, तांचे कडेन पुलीस मशिनरी, गव्हर्मेंट मशिनरी सगळें आशिल्लें. वेन वी सॉ द स्टेटमेंट कमींग फ्रॉम बीजेपी, आय मायसेल्फ वॉज सरप्रायज्ड. तुमी तर पयशात जाल्यार आय डीड नॉट विजीट एनी चर्च ऑर एनी प्रिस्ट. आय डिडंट इवन विजीट द बिशप. I was taken by our supporters. जेन्ना आमी प्रचाराक वेताले, सम टेम्पल इज देयर. तांणी सांगलें हें आमचें म्हत्वाचें टेम्पल, दीस वी वेंट टू द डेटी, वी पेड अ दीस. बट आय डीड नॉट गो टू एनी चर्च. एका चर्चीन बाय चान्स इन पोंडा, वेर आमचो पळय कॅन्डिडेट आशिल्लो बाब राजेश वेरेंकर, एनी सपोर्ट दे सेड आमी चर्ची कडच्यान पास जाता आनी आमी फादराक सांगुल्लें मातशें. हांवें म्हणलें पळय आय डोंट वॉन्ट टू गो टू एनी चर्च. तांणी सांगलें ऑलरेडी आमी सांगलां येतलें म्हण. दॅट इज वाय आय वेंट. ओन्ली चर्च वेर आय वेंट, बट नॉट टू द चर्च. आय डिडंट गो टू द चर्च. आय मेट द प्रिस्ट बिकॉज दे टोल्ड प्रिस्टा कडेन आमी अपॉयंटमेंट घेतात. दॅट वॉज द ओन्ली. अदरवायज इन बॅलन्स 19 कॉन्स्टिट्युएन्सीज very consciously, because I feel religion should be kept out. Religion should be kept out of politics.